मोगाळ भावंडो आयज तुमकां सरप्रायज ठाट करून कित्याक आपयला भातकुराक 2 कारणांक लागून लोकांक उमशीक आहा ताची ही उमशीक पोत्तून पळोवन बरें आमी खुशाल जाता हाका लागून दुसरें आमी ह्यो टिम्स बाराबोर केल्यो तो मोटोर चलयतालो आनी हांव ताचे सायडीक बसून आसतना आमी केपें गेल्ले आख्खे ह्यो टिम्स आमी ते दीस वेचून काडल्यो पोरून जुलायांत सो म्हाका दिसलें ही इज अ पार्ट ऑफ द सेलेब्रेशन ताका लागून ताका आपयलो आनी तो तुमी जाणात ताचे सेरमांव कम्युनिकेशन मास मिडिया बरो आहा तो कितेंय टॉपीक दी ताका कसलोय टॉपीक तो बरे भाशेन उडयता तेवूय ताकाय लागून आनी उंदू आमी माटोवूय गायला ताका खबर ना ती सांगलां ताका हांवें तेवूय सगलें पळोवपाक आमी कुशालकायेन ताका येवकार दिता आनीक आमची तरणाटीं कुशाल आहात आमचो आदलो पात येयला म्हण 14 दिसांनी 15 दिसांनी ताका हाडला आमी येवकार दिता हातकूर तुका आमचे बरोबर ही मिसाची भेट करूंक आमचे पासत करूंक आनी मागूंक आमी ताचे पासत मागुया तोय आमचे पासत मागतलो उगडास कोत्ता तो सिओलचो इतलीं वर्सां ताणें बरे भाशेन जाल्ल्यान माही मोगाचो येवकार तुका पोत्तून ह्या घरांत बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं प्रितीच्यानो आयज आमी मोगान बावार्थान हांगासर आयिल्लीं आसात बागेंत आंतोनीच्या ह्या त्रेजेनान 12व्या त्रेजेनान वांटो घेवन आमी ह्या आमच्या आस्काऱ्याचे परबेक लागीं पावतात आनी ह्या दिसांनी आमी नियाळ केल्लो आसा जाय त्या प्रेशितायांचेर आमी नदर घातल्या ओळखून घेतला ह्यो प्रेशितायो अपोस्टलेट्स आमकां कितें करूंक आपयतात आनी आयज आमी नदर मारतात लोक संपर्क साधनाचेर माध्यमाचेर जे आमकां दर एकल्याक आनी ह्या आधुनीक काळार आमकां दर एकल्याक लागू जाता ताचे उद्देशी लागशिल्लीं तशीं पयशिल्लीं आमी एक जाता वी गेट कनेक्टेड इतलें गरजेचें तें आनी हेंच लोक संपर्क आमकां कितलें गरजेचें देवाक परगटून आनी सत्य परगटून ताचेर आमी नियाळ करतलो तर हे मिसाचे भेटेन हांव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमी आमकांच तयार करूं जायते पावटी घोडी आमी ह्या साधना उद्देशी देवाक आनी सत परगटचे सुवातेर आमी चुकल्यांत जाय घोडी फोट परगटल्या घोडी आमी आमकांच परगट केला जाय ह्या वेळार देवाचें बोगसणें मागुया खालतिकायेन हात जोडून म्हणुया हांव पातकी सोर परगेदार देवा आनी तुमकां बाबा बोलिया म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनाची तूं तोंडान सारून वायट दारून बरो सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोगळ अपराध ह्या बसत बेगीन सुदांच आमकां मरे सगळ्या गिल्तांक आनी रोखांक आनी तुमकां बाबा बोलिया खातीर आमच्या सर्वेस्पराद बरांनी विनोदी कराक म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं
ह्या वेळार आमची इंतेसांवां देवा मुखार आमी घालुया. एमिसाचें इंतेसांव देवाक आर्गां दिवंक भेटयता डॅरल आनी म्युरियल आंतोनियूस तांचे पासत आमी मागुया. तेच भाशेन एकामेका पासत मागुया. आमी सगळीं आमच्यो गरजो घेवन आयिल्लीं आसात. कोण आपणाक नोकरी सोदता, कोण पिडींत आसा भलायकी सोदता, भुरग्याच्या देण्याक आशेता, जिवितांत सांगाती सोदतात जायत, वेगवेगळ्यो आपल्यो घरच्यो जिविताच्यो प्रश्न गरजो हुस्केकून ती घेवन आयिल्लीं आसात. एकामेका पासत मागुया. आनी सगळीं आमची मागणी भागयून आंतोनीच्या हातांत घालून देवाक ती आमी उबारुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा, तुवें पादवाच्या भागयून आंतोनी कोऱ्या बावार्थाचो शार प्रसूंग दारा आनी गरजेक आगाताक आसल्यांचो तीर आसलो करून दिलोय. ताचो पाटल्याव करून जेचो पाटल्याव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजूत आमकां मेळूं. आमच्या सुमयांच्या बुदाची जो क्रिस्ता हावो वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचो. त्या दिसांनी एलिशा हेरोम देवाच्या दोंगरार पावलो तेन्ना एके दोलींत रावलो आनी अवशीत सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकूंक आयलें. भायर सोर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. आनी सर्वेस्पोर ते वाटेंतल्यान गेलो तेन्ना इतल्यान कडक आनी खोर वारें मारलें की त्या वाऱ्यान सर्वेस्पोर मुखार मुखार दोंगर फुटलो आनी खडपाचो चुरो जालो. पूण सर्वेस्पोर त्या वाऱ्यांत नासलो. वाऱ्या उपरांत 2 कांप जालीं, पूण सर्वेस्पोर 2 कांपीतूय नासलो. 2 कांपी उपरांत उजो आयलो, पूण सर्वेस्पोर उज्यांतूय नासलो. आनी उज्या उपरांत एक मोर शितोळ वाऱ्याचो आवाज आयलो. हें आयकोताच एलिशान नेस्पा आवरोनान आपलें तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो दोलीच्या दारार उबो रावलो. उपरांत असो उलयतलो एक ताळो ताका आयकूंक आयलो. एलिशा, तूं हांगा कितें कोत्ताय? ताणें जबाब दिलो, दोलबाराच्या सर्वेस्पोराचो मान राखचे वरवीं हांव भरलां. कित्याक एलिजाच्या पुता दुवांनी तुजो कोरार सोडून दिलो, तुज्यो वेदी मोडल्यो आनी तुज्या प्रवद्यांक तळसादिनी जिवेशी मारले. एकलो जिवो उरलो तो हांव आनी म्हाकाय जिवेशी मारूंक सोदतात. सर्वेस्पोरान म्हणलें, आयलाय तेच वाटेन परतून दमास्काच्या ओरोण्यांत वच. जेहूक निमकेच्या पुताक इस्रायेलाचो राजा कसो तुवें मागूंक जाय आनी आबेल मेहोलासाच्या सफाताच्या पुताक एलिजेवाक तुज्या फाटल्यान प्रवादी जावंक तुवें मागूंक जाय. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, तुज्या मुखामोळ सोदीत आसा सर्वेस्पोरा. सगळीं म्हणुया, तुज्या मुखामोळ सोदीत आसा सर्वेस्पोरा. सर्वेस्पोरा, तुका उलो मात्ता म्हाका आयक. म्हजी दया कर, म्हाका जाप दी. तुजे विशीं म्हजें काळीज म्हाका सांगता, ताचें मुखामोळ सोदीत राव. जबाब, तुजें मुखामोळ सोदीत आसा सर्वेस्पोरा. तुजेंच मुखामोळ सोदीत आसा सर्वेस्पोरा. तुजें मुखामोळ लिपोवं नाका. तुज्या चाकराक रागान पोरो घालूं नाका. तुजे शिवाय म्हज्या आदाराक कोण ना. जबाब, तुज्या मुखामोळ सोदीत आसा सर्वेस्पोरा. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पोराची दया मोया. म्हाका बगूंक मेळटली सर्वेस्पोराचो विस्वास दवर. तीर राव, काळीज घोट दवर आनी सर्वेस्पोराचे फाटल्यान राव. जबाब, तुज्या मुखामोळ सोदीत आसा सर्वेस्पोरा.
शिव वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. जिक्षिकतल्या तारापोरी पृथ्वी तुमी परजळटल्यात. जिविताचें उतर मनशाक तुमची जिणी दाखयतल्यात. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू भोंवती खूब गर्दी जाली आनी हजारांनी लोक एकामेकाक शीट दितालो. तेन्ना पयलो आपल्या शिसां लागीं उलोवन ताणें म्हणलें, फारिजेवांच्या कुमिरा विशीं सुत्रायन चलात. ते फक्त दोंग. आतां दांपलोलें आसा तितलेंय उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना. आनी आतां गुपीत आसा तितलेंय कोडीत जाल्या बगोर उरचें ना. तर काळोखान तुमी सांगलां तें दिसा उजवाडा आयकूंक येतलें. आनी कास्की कुडान फुटफुटून तुमी उलयलां तें पाटोसाचेर पोरगोड जातलें. तुमकां म्हज्या इश्टांक हांव सांगतां, कुडीचो जीव काडटा आनी ताची मागीर आनी कांय एक ताचे कडेन घडो ना तसल्यांक तुमी भिवूं नाकात. पूण तुमी कोणाक भिवूंचें तें तुमकां सांगता. जीव काडल्या उपरांत हेमकोणा तुडूंक तांक आसा ताका भियेयात. पळय हांव तुमकां सांगतां, ताका मात भियेयात. 2 पयशांक 5 शेरकां विकतात न्हय, तरी आसतना तातूंतल्या एकल्याची देवाक विसर पडना. तुमचे तकलेचे केंस पर्यंत सगळे मेजलोले आसात. म्हणटूच भियो नाकात. शेरकांच्या बिऱ्या परस तुमी ओदीक वर्ती. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्यानो, ह्या 12व्या त्रेजेनाचो विशय लोक संपर्क माध्यमी आनी साधना उद्देशी पवित्र सभा सोताचो प्रचार करता, सोत परगोडटा. इश्टानो, सुरवातेच्या उतरांत सांगलां ते भाशेन लोक संपर्क हो दर एकल्याक लागू जाता. लोक संपर्क म्हणटा तें कितें इश्टानो? संपर्क म्हणटा तो कम्युनिकेशन, उलोवप. इश्टानो, एक दीस मीस जाल्या उपरांत हांव भायर सरलो आनी थंयसर बरें कोण येयली, फादर आमची गाडी आसा बिंजार करूं, आशिर्वाद घालूंक जाय. आनी थंयसरूच हांव वेता आसतना एक तरणाटो म्हाका मेळ्ळो. हांवें म्हणलें, इश्टा मातशा सांक्रिस्तीन वचोन आजमेंत आनी स्टॉल घेवन ये, कित्याक बेजार करूंक जाय म्हणून. आनी तो बाबड्या तरणाटो गेलो आनी हांव थंयसर लोकां लागीं उलोवंक लागलो. हो तरणाटो पावोना. हांवूय चिंतूंक उरलो, तो खंय आसा काय, खंय उरलो काय सांक्रिस्तीन. जाय त्या वेळान हो तरणाटो आयलो, आजमेन घेवन आयलो आनी म्हणूंक लागलो, फादर हांव मातशें सोदूंक उरलो. कितें सोदूंक उरलो? स्टॉल हाडचे सुवातेर बाळ्या ताणें स्टूल हाडलें. आनी तोवूय म्हाका म्हणटा, फादर हांवूय चिंता, मी गाडी बेजार करूंक जाय जाल्यार स्टुलाची गरज काय? इश्टानो, पळयात, संपर्क, कम्युनिकेशन मातशें चुकलें जाल्यार सगळें चुकता. इतलें गरजेचें की आमी ताका लोक संपर्क म्हणटात. कित्याक? मनीस कसो आमी जुवो न्हय, आमी सगळीं एकामेकाच्या संबंदान जियेतात आनी एकामेकाक संबंदान जिवन
एकामेकाक एकठांय जातात. वी रिलेट, वी कनेक्ट. आनी कशें तें उलोवन उलयतात आमी भाशा वापरून, लँग्वेज वापरून, कुरू वापरून. पूण ह्यो कुरू वापरतली जाल्यार आमी वेगवेगळी माध्यमां वेंचून काडटात. सदेपणान तुमचे मुखार घालतलो जाल्यार म्हज्या मनान एक माहिती आसा, विचार आसा, इन्फॉर्मेशन बोल्लोलें आसा, म्हाका तें तुमचे मेरेन पावोंक जाय. म्हजे लागीं भाशा आसा, ती भाशा हांव वापरतलो. पूण ही भाशाय बी आनी इन्फॉर्मेशन तुमचे मेरेन पावोंक हांव वेगवेगळी माध्यमां वेंचून काडटलो, मिडियम्स वेंचून काडटलो. म्हजे भितर हें इन्फॉर्मेशन आसा, हांवें हो शर्माव तयार केला. आतां तुमकां पावोंक जाय तो हांव कितें वापरतां? हांगासर मायक. चुरी तर हांव एकल्याकूच सांगतलो, प्रितीच्या न्हू कितें करता तुमी, देव बरो आसा, इतलेंच. पूण हो मायक वापरता हांव सगल्या मेरेन पावोंक. तितलेंच न्हय, जीं कोण भायर आसात तीं आमचीं भाव भयणां, तांकां ती स्क्रीन जाता थंयसर आनी सावंड सिस्टम एक माध्यम हो शर्माव तांचे मेरेन पावोंक. जीं आयज हांगासर नात, वेगवेगळे सुवातांचेर आसात, दुसऱ्या दुसऱ्या देशांत आसात, तांकां हे मिसाची भेट पावता आनी हो शर्माव आयकूंक येतलो ह्या लायव्ह स्ट्रिमिंगा उदेशी. तांकां लागून थंयसर तो तांकां पावतलो. इश्टानो, पळयात कितलें गरजेचें तें लोक संपर्क. आमकां मनशाक एकामेकाक कनेक्ट करता, एकामेका सांग आतां संबंद जोडूंक आदार दिता. आनी ह्या पासत जेन्ना आधुनीक काळाचेर आमी नदर मारता, संवसार बरोच मुखार पावला, संवसाराची प्रगती जाल्या, तेच भाशेन लोक संपर्क साधनाची बी प्रगती जाल्या. सादें उदाहरण, आदीं मरणाचे एके भाशेन कोडोवण्यो जाताल्यो. कितें जातालें? कोण मेलो जाल्यार कापीण भोंवताली. कापिणीचो आवाज आयकलो लोक रोखडोच धांवन येतालो बल्कांचेर, कोण मेला कोण मेला. आनी तो कापीणवालो भाड्यार थंयसर कापीण वाजोवन ती कापीण जाताली एक माध्यम. सगल्यांक मरणाची खबर कळयतालो. आयकाय आयकाय, पणसा भाटान मोठे माशनांगे चेड मेला, मी सिंतेर चारां. आनी सगलीं मागीर वयतालीं. आयज घोडी असली कापीण ना. कापीण खंय आसा? संवसाराची प्रगती जाल्या आयज कापीण रोखडीच आमच्या मोबायलाचेर वाजता. टिंग करून नोटिफिकेशन आयलें, थंयसर मॅसेज आयली वॉट्सॅपार, अमकेच कडेन कोण मेला, ताचो मी सिंतेर आसा. संवसाराची प्रगती जाता, तेच भाशेन लोक संपर्क साधनाची प्रगती जाता. इश्टानो, हांव जेन्ना भुरगो आसलो तेन्ना जायते शर्माव आयकतालो. पूण म्हाका 5 विगाराचो उगडो आसलो. तो मिशनां करतालो आनी मिशनां फॅमिली वयर मिशनां करतालो आनी तो एक लोक संपर्क साधन वापरतालो. हे प्रवचन एके भाशेन लोकां मेरेन बरे भाशेन पावोंक तो प्रोजेक्ट त्या काळार वापरतालो. आनी सगलीं, हांव भुरगो आसलो आनी वाडलोलीं देखून, जाणटीं देखून तांकां हें आयकूंक पळोवंक बरें दिसतालें, बरे भाशेन समज मेळटालो. तर इश्टानो, हें तें संवसार मुखार वेता, तेच भाशेन आमची लोक संपर्क साधनाय मुखार वेता, आमकां आदार दिता. जावं ते आयज वेडाचो प्रश्न. आदीं कोण मेलो जाल्यार चीट बरोवन धाडटालीं आनी तो कोण मेला ताची शेमाय जावं मेल्या, तिचो म्हयनो पावता म्हणल्यार ती बाड्या चीट थंयसर पावताली. आयज ना. वेळाचो आनी प्रश्न, डिस्टन्साचो कितले पयस आसा तो पयस ना. संवसाराच्या दुसऱ्या कोणशार देखून लोक आसत, आयज खबर रोखडीच पावता. जावं तें सगल्या मेरेन. आयज हांगासर रावन हांवें आख्ख्या देशाक कळोवंक जाता म्हाका कितें सांगूंक जाय तें. इश्टानो, आयज हें तें लोक संपर्क साधना म्हणटा ती मनशाक आदार दिता, जायत्या जाणां मेरेन पावोंक, जायत्या जाणांक कनेक्ट करूंक. आनी हें पवित्र सभेन पळयलें, इगोर्ज मातेन पळयलें. विज्ञान वाडटा, संवसार मुखार पावलां मारता आपली, आनी ताचे सांगाता लोक संपर्क साधनूय आपली प्रगती करता. आनी हेंच इगोर्ज मातेन म्हणलें. जोरी तर संवसार मुखार वेता, इगोर्ज माताय संवसारांत आसा, ह्या संवसारांत जियेता, ह्या संवसारांत देवाचें राज परगटूंक वावुरता. तेन्ना ही संपर्क साधनां गरजेची जातलीं. ह्याच देवाची बरी खबर सगल्यांक परगटूंक, देवान दिल्लीं मुल्यां सगल्या मेरेन पावोंक ही लोक संपर्क साधनाचो वापर कर. आनी हाकाच लागून इश्टानो, आमचे पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी हें पावल मारलें. जेन्ना दुसरी वातिकान विश्व सभा आयली, जेन्ना
एके भाशेन पवित्र सभेन ह्या आधुनीक काळात नवेपण येतालें तेन्ना हेच पवित्र सभेन आपली पावलां मुखार मारली, लोक संपर्क साधनाचेर नदर घातली. आनी त्या पासून जायते जाणांक आमकां खबर ना, पयले 2 दाखले डॉक्युमेंट जे पवित्र सभेन भायर काडले ते म्हणल्यार डिसेंबराचे 4 1963 वर्सा एक म्हणटात तो कॉन्स्टिट्यूशन साक्रोसांतुम कॉन्सिलियो जो सेवाधर्माचेर आसा, लिटर्जीचेर आसा, जंयसर नवेपण आयलें. लोक आतां पाद्री आतां लोकांक फुडो करून बी असलीं नवेपणां आयलीं सेवाधर्म, ताचेर सांगाता एक गरजेची डिक्री भायर काडली आनी ती म्हणल्यार इंटर मिरिफिका, जी लोक संपर्क साधनाचेर आसा. कित्याक पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी हें म्हणलें, हें नियाड केलो, कितली गरजेची लोक संपर्क साधना ह्या आधुनीक काळार आनी केरी भाशेन देवाक परगटूंक, बरी खबर परगटूंक. आनी हेंच पवित्र सभेचें मोन ओळखून घेवन आमची डायसीज सर्गेस्त बिस्म राहुल गोन्साल्विसान मार्चाचे 28 तारखेर 1979 वर्सा एक डिक्री भायर काडून एक सेंत्र घडून हाडलो, स्टॅब्लिश केलो, डायसिजन सेंटर फॉर सोशल कम्युनिकेशन्स मिडिया म्हूण. जंयसर तांचो एकूच हेतू जालो, ह्या आधुनीक काळार आमी संपर्क साधना सोशल कम्युनिकेशन मास मिडिया आमी वापरतात ती घेवन देवाक परगटूंक. देवाक परगटप म्हळ्यार सोत परगटूंक. आनी हाचे उद्देशी ह्या संवसारान देवाचें राज बांदूना. तर पवित्र सभेन भायर मारूंक ना. जायते जाण आसले, कित्याक गरजेचें ताचेर आनी नियाळ करूं, ही डिक्री इंटर मेरिफिका काडूंक ना. पूण पवित्र सभेन नियाळ केलो कितलो गरजेचो आधुनीक काळाक, कित्याक आख्खो संवसार ताचेर डिपेंडंट आसलो. एकामेकाक आमी कनेक्ट जातालीं, गरजेचो आसलो. संवसार मुखार पावला माता पवित्र सभा इगोर्ज मातेनूय ताचेर नियाळ केलो आनी तें आतां दवरलें. आनी क्रिस्तांव भाव भयणां जेजूची पाटलावदारां आसा, ह्या दाखल्या उद्देशी तांच्या मनान घालून ह्या साधना उद्देशी आमी पयलीं क्रिस्तांव कशीं देवाक परगटूंक जाय, तांचो बरो तो वापर जावंक जाय. कित्याक इश्टानो, आयज जोरी तर आमकां ही जायती लोक संपर्क साधना आमचें जिवीत सोंपें कोत्तात, आमकां आदार जातात, गरजेचीं जातात जाल्यारूय बी ही लोक संपर्क साधना आयज जायत्या जाणांक तांचें जिवीत सोंपें करचे सुवातेर आगोड केल्लें आसा, बरें करचे सुवातेर वायट केल्लें आसा. जंयसर बरी तत्वां मूल्यां शिंपडावपाचे सुवातेर आयज वायट शिंपडटा. आनी ह्या पासत ही पवित्र सभा सदांच करताली आनी करीत आसा. ह्या लोक संपर्क साधना उद्देशी आपल्या पवित्र सभेच्या वांगड्यांक शिकोवंक कशे भाशेन तांचो वापर करूंक जाय आनी कशे भाशेन ह्या संपर्क साधना उद्देशी सोत आनी देवाक परगटूंक जाय. इश्टानो, हें आयज गरजेचें न्ही. कित्याक जरी तर आमी दूद घेतलें जाल्यार दूद दर एकल्या मनशाक गरजेचें, पूण त्याच दुदान जरी तर वीख घालून दिलें जाल्यार कोणाक पडचें ना. वीख घालून दिलां म्हूण, पूण जो मनीस तें दूद विकाळ दूद पियेतलो ताका माल पडटलें. संपर्क साधनूय गरजेचें, पूण संपर्क साधनान जरी तर वीख घालून दिलें सगल्याक माल पडटलें. आनी खंयसर चुकता काय, जायतीं कारणां आसात. संपर्क साधनान वायट जाता, बरें जावंक जाय आसलें थंयसर वायट जाता. बरें जाताच दुबाव विरेत, पूण वायट जाता. एक कारण जाचेर हांव आयज नदर मारतलो तो म्हणल्यार आयच्या विशयाक लागू जाता तो म्हणल्यार सोत परगटचे सुवातेर हें लोक संपर्क साधन आयज फोटीचो प्रचार करता. इश्टानो, खंयसर जाता काय, कांय सादीं उदाहरणां आमच्यो बातम्यो आमी पळोवया. न्यूज थंयसर सोत परगटूंक जाय, कितें जाता तें सोत दिवंक जाय. त्या पासत रिपोर्टर आसा ते न्यूज तांणी सारकें शुअर आसूंक जाय कितें बाबा हांव परगटता. पूण आयज आमी पळयता जायते न्यूज चॅनल जे विकते घेतलेले आसात ते सोत दाखोवचे सुवातेर नाका जाल्लें दाखयतात. सोत थंयसरूच कुणशाक धरप आनी नाका आसलें दाखोवप. तेन्ना एक लोक संपर्क साधन सोत परगट करिना, नाका आसलें परगट करता. मानिपूर लासतालें, पूण न्यूज कितें दाखयतालो, खंयचे हिरोईन कसलो मेकअप लायलो, खंयसर गेली ती, कसले आंगाचें घातला, कपडे घातला,
म्हळ्यार मानिपूर लासून लासून थंयसरल्यो वस्तुऱ्यांक देखून विंगडी केली पूण न्यूज चॅनल आपणाक जाय ती भोव थोडी चॅनलां आसात जी सारकी एके भाशेन स्वताक तें दाखयतात पूण असलीं चडशीं मेळनात कित्याक आयज तांकां विकतीं घेतलोलीं आसात इश्टानो जायते फावटी आमी पळयता इतिहास बदलतात आमकां पुस्तकान मेळटाले इतिहास कितें तो इतिहास म्हणटा तो स्वताचेर बांदूंक आसूंक जाय स्वताची बुन्याद ताका आसूंक जाय पूण आयज कितें आपलें मन दुसऱ्या मेरेन पावोवंक समाजान फुटी घालूंक आयज इतिहास देखून बदलतात थंयसर स्वत आसलें थंयसर फोट घालून तो आख्खो इतिहास बदलतात जावं पुस्तकांचेर हांगा थंयसर इतिहासाच्यो कथा आसात त्यो आख्योच बदललेल्यो आसात कित्याक फोट लोकां मेरेन पावोंक जाय इश्टानो म्हाका फायद्याक पडोंक जाय म्हणून आनी दुसऱ्याक सोकला घालूंक जाय म्हणून आयज इश्टानो जायते फावटी अर्दकूट दाखयतात अर्द्यो खबरो जावं ते अर्दे व्हिडियो उमकेच व्हिडियो इतलोच पार्ट काडपाचो जावं ते उमकोच धाकटो इल्लो फोटो काडपाचो आनी त्या मनशाचे नांवाचे घट्टान करपाचें हाफ नॉलेज इज व्हेरी डेंजरस हांगासर लोक संपर्क साधन जें एके भाशेन आदार जावंक जाय आसलें सोत परगोटून अर्दें दाखोवन अर्दें एके भाशेन परगोटून शिपणावन आमी फोट्टी परगोडटात जायते फावटी म्हाका फायद्याक जाय म्हणून आनी दुसऱ्याक त्रासांक घालूंक जाय म्हणून हांव जायते फावटी एके भाशेन काणयो देखून घडोवन हाडटा जावं ते मनशा वयर जावं ते सुवाते वयर कसले वयर कित्याक ते एके भाशेन जावं ते सुवातेक त्या मनशाक चो मान एके भाशेन उडोवंक सादें उदाहरण एकाच व्हडलें फांकी एके भाशेन हॉटेल आसा तें बरें फेमस जाल्लें आसा हांव लोक संपर्क साधन वापरतां तांचें तें बरें न्ही थंयसर कितें जाता मनशाक पिडा जाता हें जाता तें फोट दिली सोत ना तातूंत तांकां खाला उडोवंक जाय म्हणून इश्टानो सोत परगोडचे सुवातेर फोटीचो प्रचार जाता आनी ह्या पासत जायते फावटी हांवूच ही फोट जेन्ना म्हजे सोरशीं येता लोक संपर्क साधना उदेशी वेगवेगळ्या मध्यमा उदेशी हांव ती उज्या भाशेन दुसऱ्यांक शिपडायता चल घालुया हांवूय दुसऱ्याक वाडटा केन्ना एके भाशेन तपास ना देखून बाबा तें सोत ती फोट इश्टानो केन्ना हें लोक संपर्क साधन स्वताचें जातलें जेन्ना तें देवाचेर आड ना तेन्ना जेन्ना हें लोक संपर्क साधन देवाक परगोडटा तेन्ना तें सोत परगोडटा देवाचेर आड इगोर्ज मातेचेर आड ताच्या मुणयाऱ्याचेर आड पोरजेचेर आड जाल्यार थंयसर कितें तरी रॉंग आसा फोट आसा जेन्ना समाजाचेर आड हें लोक संपर्क साधन समाजाच्या वायटा पासत कितें शिंपडायता तातूंत सोत ना समाजाक आड तरणाट्यांक वायट देख दिता हें लोक संपर्क साधन वो आनी दुसऱ्यो समाजा वयर वायट प्रचार करता विचार लोकां मरेन मांडटा जे वायट विचार आसा ते लोक संपर्क साधना उदेशी तें लोक संपर्क साधन सोत परगोटना वायट परगोडटा वायट जें समाजाक वायट जाता तें बरें न्हू आनी केरी भाशेन जेन्ना हें लोक संपर्क साधन मनशाक माडयता पूण मनशाचो मान वयर काडना तेन्ना हें लोक संपर्क साधन एके भाशेन मनशाक फोट प्रचार करता सोत न्ही हालींच युपीन एक बड्या दायेचें भुरगें ताचें नांव कितें तें प्राची निगम धावेक ताणें बरी पर्संटेज घेतली 98.5% आनी जायते जाणांनी ताका न्यूजाचेर आयलें जायते जाणांनी ताका शाबासकी दिली इतले कितले पर्संटेज घेतल्या पूण इश्टानो ह्याच समाजान ह्या लोक संपर्क साधना उदेशी वेगवेगळ्या माध्यमाचेर जावं ते सोशल मिडिया जावं ते न्यूजाचेर हांगा थंयसर कमेंट मारून हें तें मारून ह्याच मनशान हे बाळ्या दावेचें चोडूं तें ताचे सुरोपायेक कितें कितें कमेंट्स पास केले आनी तें अशें म्हणोंक पावलें जाका मान मेळोंक जाय आसलो तें बाळ्या आपली मान काला घालून म्हणोंक लागलें जरी तर म्हाका 2-3 मार्क्स उणें जाल्ले जाल्यार हांव दुसरें येवपाचें आनी ह्या लोकांचे ह्या मनशाचे निश्ठुरतायेक हांव सांपडचें नासलें क्रुअल्टीक इश्टानो लोक संपर्क साधन बरें कोत्ता मनशाक मान दिता दुसरे वाटेन मनशाक माडयता आनी जेन्ना माडयता तेन्ना फोट प्रचार करता न्हय सो इश्टानो आयज आमी
शिव वर्तमानाची नदर घालून जेजू कितें म्हणटा थंयसर तो म्हणटा ते फारिजेवांक पळोवन कित्याक ते दोंगेपणान जियेताले जें कितें लिपलोलें आसा तें उक्तें जातलें दांपलोलें आसा तें दिसोन येतलें काळोखान फुटफुटलां काळोख थंयसर देव ना उजवाडाक देखून येतलें उजवाड देवाचें आसलें सोत आनी देव म्हळ्यार सोतूच देवाक कांयच लिपोन उरोना देवाक कांयच दांपोन उरोना आनी देव सगळें पळयता जी आमचे लागीं आयज लोक संपर्क साधन आसा आमच्या हातींत आसा ताचे उद्देशी आमी सोत परगोवंक जाय ल्हान ल्हान तरेन जोरी तर हांव फोट परगोडटा देव म्हाका पळयतलो त्या पासत म्हाका व्हडली जबाबदारी आसा आनी पवित्र सभा तेंच सांगता जावं ते दाखले दिवन ह्या केंद्रां उद्देशी क्रिस्तांव कशीं आमचें पयलें कार्य म्हणल्यार तें देवाक परगोवटा आनी आमचो देव कोण स्वताचो देव जेजू म्हणटा जिवांच्या शिव वर्तमानान आय एम द ट्रूथ हांव सोत जोरी तर हांव फोट शिंपडायता देव म्हाका पळयता कित्याक ताका दांपून कांय उडोना सगळें ताणें मेजलां आमचे केंस देखून ताणें मेजला तो जाणा हांव कितें करता तें सगळें त्या पासत म्हाका व्हडली जबाबदारी इश्टानो त्या पासत आयज हो विशय आमकां कितें करूंक उलो मारता काय पयली सुवातेर इश्टानो पयली सुवातेर ही आयज आमकां देवान एक व्हडलें आमचें गिन्यान वापरून आमचो संवसार मुखार वेता ते भाशेन आमकां हें लोक संपर्क साधन दिल्लें जें आसा हें आमकां गरजेचें आनी कितलें बरेंपण जाता आयज कोणू बरो ना जाल्यार रोखडीच टाक करून 108 फोन मारतात पावली आदीं बाड्या लोक धांवतालीं हांगा थंयसर कितलें बरें गरजेचें पूण आमी जाणा जावंक जाय हें देवान देणें कशें दिल्लें आसा तें आमी बरे भाशेन वापर करूं त्या पासत इश्टानो पयली वस्त म्हणटा ती आमी दवरूंक जाय ती म्हणल्यार जितलेय फावटी आमकां कसलोय न्यूज येता कितेंय आमच्या लोकसंपर्क साधन आमच्या मोबायलाचेर हांगा थंयसर मेळटा कोणाचेय उद्देशी मेळटा तें हांवें पळोवंक जाय बाबा हें सोत ओ फोट आयज आमी पयल्या वाचपांत पळयता थंयसर बाडे एलिजा भायर सरता देवाक मेळूंक देव ताका आपयता आनी थंयसर कोर वारें येता पूण थंयसर देव आसून भुंयकाम जाता थंयसरूय देव आसून उजो येता थंयसरूय देव आसना पूण उपरांत मंद शितळ वारें येता आनी थंयसर ताका देव मेळटा इश्टानो जेन्ना म्हजे लागीं कितें येता मॅसेजीस विडियोज कितें कोण कितें उलयता कांतरां काडटा हें तें काडटा हांवें पळोवंक जाय तातूंत सोत आसा जाल्यार थंयसर देव आसा तातूंत फोट आसा हें हांवें करूंक आनी त्या पासत हांवें विचार करूंक जाय कितें जालें कितें आसा इश्टानो हें हांवें करूंक जाय पळोवंक जाय बाबा हें जें कितें म्हजे लागीं आयलां तें सोत ओ फोट ताचें हांवें तें दुसऱ्याक शिंपडायलें दुसऱ्याक तें माल जावंक येता ती फोट आसले त्या पासत एक ल्हान मॅसेज देखून जी म्हाका मेळटा एक ल्हान विडियो देखून एक ल्हान वॉयस नोट देखून म्हाका मेळटा तातूंत हांवें पळोवंक जाय सोत आसा ओ फोट आसा दुसरी सुवातेर इश्टानो आयज लोकसंपर्क साधन आमच्या आतार आसा आनी पवित्र सभा आमकां उलो मारता क्रिस्तांव कशीं आमचो पयलो एके भाशेन हेतू म्हणल्यार पर्पज म्हणल्यार हें लोकसंपर्क आसूं देवाक परगोटूंक इश्टानो आयज देव आमचे लागीं उलो ह्या लोकसंपर्क साधना उद्देशी देवाक परगोटूंक इश्टानो आयज भाग्यवंत आंतोनीची जीब कित्याक आजून देखून आसा कुसोंक ना कित्याक ते जिबेन ताणें देवाक परगोटलो आनी सोत परगोटलें आयज लोकसंपर्क साधना उद्देशी जावं तो म्हजो मोबायल वा आनी कितें वेगवेगळ्यो वस्तू आसात खंयसरूय आसूं संपर्क साधना म्हणटा ती मास मिडिया जायते भाशेची आसत तांचे उद्देशी हांव कितलो देवाक परगोडटा हांव म्हाकाच परगोडटा अमक्याच पर्सनॅलिटी मनशांकूच परगोडना मॅसी जावं क्रिस्टियानो हाका ताका परगोडटा पूण देवाचें हांव एक देखून घालिना हांव एका तरणाट्याचो म्हाका उगडास आयलो तरणाटो तो फेसबुकाचो ताचो अकावंट आसा पूण केन्नाच चुकयना सांतांचें थंयसर इन्फॉर्मेशन घालूंक देवाचें कितें थंयसर घालूंक त्या आपल्या अकावंटाचेर सदांच हे भाशेन जायत जाण म्हणटा अरे तो कितें रे सांतांचें घाता सांत जाव पाद्री जाव पूण तो एके भाशेन डिसअपॉयंट जायना घालीत रावता हांव म्हणोना आमी तेंच करूंक जाय पूण दर दिसा एक फावट तरी आमी देवाक खंयच्यान तरी परगोडटात काय एक वॉयस नोट एक मॅसेज जायते जाण आमचे मदें हे भाशेन स्टेटस घालतात शाबास की आमची तरणाटी देखून देवाचें घालतात
जावं जायते जाण देवाचें कितें तरी सांगतात, भाग्यवंतांचें कितें तरी आपल्या मध्यमांतल्यान दुसऱ्या मेरेन पावयतात. इश्टानो, तेन्ना हांव देवाक परगडटलो ही ल्हान ल्हान वस्तूंनी. आनी तिसरे सुवातेर गरजेची वस्त म्हणटात ती ही एके भाशेन म्हजें एक मन कशें सांगू. आयज लोक संपर्क साधनान संवसाराच्या ते वाटेन आसल्या लोकांक देखून आयज आमचे मेरेन पावयल्यान. आनी हांव म्हज्या कुडांतूच रावन, रुमांतूच रावन कोणच्या आमच्या ह्या संवसाराच्या खंयच्याय कोणच्याचेर मनीस आसूं हांव उलयतां. पूण जायते पावटी जाता हांव म्हज्याच घरांत असल्या भाव भयणां आवय बापाय लागीं उलोवंक पावना. इश्टानो, एक वस्त हांव शिकोवंक पावलो ती म्हणल्यार हांगासर रावन जायतें शिकलां. पूण एक वस्त म्हणटा ती कम्युनिकेशन. पाद विगार सदांच म्हाका घेवन रातचो दनपाराचो जेवता तेन्ना उलोयतालो. आमी उलोयताले, जायतें उलोयताले. आनी हे भासोत आमी एकामेकाक ओळखूंक पावले. कम्युनिकेशन गरजेचें. आनी ताका जायतें जाय उलोवंक पाद विगाराक. आनी हांवूय थंयसर रावतालो. कितलें गरजेचें तें जालें आमकांच पयले सुवातेर एकामेकाक ओळखूंक आनी आमचें मोदें नातें वाडोवंक. इश्टानो, आयज भुरगीं एक अनवळखी फ्रेंडा लागीं उलयतात संवसाराच्या दुसऱ्या कोणशाक, पूण आवय बापाय लागीं उलयना. आवय बापाय बाड्या घरांत आसा. गोरकार आनी कोणा लागीं उलयता, कनेक्ट जाता, पूण गोरकानी लागीं गोरकारा लागीं कनेक्ट जायना. हे लोकसंपर्क साधना उद्देश आमी कितले जाणां मेरेन पावतात, पूण आमच्याच भाव आमच्याच घरांतल्या वांगड्या मेरेन आमी एके भाशेन संवाद करून उलोवंक फाटीं उरतात. केन्ना उलयतात? मरण जाता तेन्ना. काय बरो आसलो मरे तूं म्हजो पाय माय. आनी तेन्ना हांव रडटां, उलोय आतां उलोय. पूण आदीं उलोवंक जाय तेन्ना उलोवंक चुकलो. इश्टानो, आयज आमी जायतें कितें नियाडूंक पावल्यान. हो संदेश आमच्या जिवितांत घेवंक आनी हे लोकसंपर्क साधना उद्देशी सोत परगटूंक भाग्यवंत आंतोनीचेच देखीन आमी पावलां मारूंक हे मिसा बेटेन कृपा मागूय. सगळीं आमी उबी रावया. ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालूया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी लोकसंपर्क मोदयामी उदेशी जेजूची बरी खबर सगळ्या संवसाराक पावोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमी लोकसंपर्क साधना वरवीं एकामेकाक समजूंक आनी भावपणाचें नातें वाडोवंक वावरूंक आनी हो समाज एक शांतीचो करूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. ह्या मिसा बलिदानांत आपले इंतेसांव भेटयल्या डॅरल आनी म्युरियल आंतोनियस हांकां मागलोलो उपकार भाग्यवंत आंतोनीचे मोजतीन फावो जावंक बापा लागीं मागुया.
दोळ बापा कालथिकान तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दोयन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन करूया C3 पेज 29. सगळीं उबी रावया म्हज्या बाबा भयणीदो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवापाक मानत असलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी पयली आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सुर्गींच्या बापा भोगतीन तुजी सेवा करून बागेवन रांदुनीच्या उगडासा जेजूच्या कुरी रोगताच्या बलिदान तुका भेटूंक आमी आयले. ह्या बलिदाना वरवीं लोक संपर्क साधनाचो बरे भाशेन वापर करून सोत परगटूंक आमकां करपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं आमची काळजां उबारूया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा सूर काळी आनी सर्वदाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फाहिंद्याचो सुर्गींच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें ते बागेवन दांतोनी पासो तुजी विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाकाणटा. आपल्या औरंबाच्या पवित्रपणान तूं मनशा कुडाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्या जिवितान तूं आमकां चाखूंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतांनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती ही गायता. बापा खरोस्त पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोत तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपली हीच कुशेन कुश्ट मरण सोसूंक वेचे यादी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी हीक म्हणलें हो तुमी सोमेस घ्या आनी ही खाया ही मोजी ही कूड तुमचे पासोत
समोर पोहोची. तेच पुरीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयान आनी हांतलें पियेयान. ही म्हज्या रोगताची ही काल्स नव्यानी सासणी कोराराचें हें रोगो. पातकाचें ही बोगसणें मेळच्यान तुमचे पासो आनी सोमेस्त मनशां पासो तें वारोतोलें. हें म्हज्या उगडासा कोरा. सगळीं आमी दिमी घालून आसात ती उबी रावया. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. बापा जेजूच्या मोनाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो सोंड सर्वांची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडा रोगो शिवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कोर म्हणून नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचे विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे बागेवन बापा फिलिप नेरी आमचे गोंडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडत. पुनर्जन्मपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूक कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक जें पोरसोडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांच्या हांगासर एकठांय जाल्ले आसात. आपलो वाडदीस काजाराचो दीस समरुपतात. कोण पिणयेंत आसा नोकरी सोदतात, भुरग्याच्या देण्याक आशेतात, जिवितांत सांगाती सोदतात. हेर आपल्यो गरजो घेवन आयिल्लीं आसात, प्रश्न घेवन आयिल्लीं आसात आनी सगल्यांची दया कर म्हणून मागता. आंकवार मेरी देवाची माय सांगाती बागेवन दौरमता बागेवन तांतून आनी सोर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मूय मागोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एक म्हणून सोर पदवेदार बापा सोर वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनात दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना हात जोडून दीर धरून म्हणुया. आमचे बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो आनी आमी आमचे इश्टल्याक खावंक शकता तशी आमची पातकां वचोस आनी आमकां तायणेन पडून दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो ओस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशें नोत्रेक तर आमकां जुदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण पवित्र सभेच्या बाळटाचेर दिश्ट घाल आनी जे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जे त्या राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्या शांती सुद्दां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
आमी क्रिस्ताची कूड शो मेरेन सगळीं उबी रावतले उपरांतूच आमच्यान बसून दिमेरो मागण्यांत वेळ सारूं येता. Only those who are baptized in the Catholic Church and are in communion with the Catholic Church may come forward to receive Holy Communion. कम्युनियनच्या वेळार आमी गायन करूया D45 पेज 73.
प्रार्थूया. मोगाळ आनी विस्वासी बापा, जेजूच्या आखोडी रोगताच्या ह्या जेवणाच्या बळान बागीवन तांतुनीची देग घेवन लोक संपर्क साधनाचो बरे भाशेन वापर करूंक आनी सोत आनी तुका परगोटूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. मातशें बसुया. कांय खडोन्यो. फाल्यां सोनवार आनी त्रेजेनाचो निमाणो दीस. मिसाचो वेळ हे पुरी सकाळी 5:30 वाजता उपरांत 6:45 वाजता मीस इंग्लिशींतल्यान 8 वाजता 9:30 वाजता आनी सांजे 4:30 वाजता उपरांत सांजे 6 वरांचेर वेस्पर. ताचे उपरांत इंग्लिशींतल्यान मीस आसचेना. वेस्पराच्या मिसाची 9 कॉन्फ्रांत भाव भयणी कॉन्फ्रारींत भितर काडटले. आयतारा दीस बागयोन आंतोनीची दोवाजीक परो. मिसा ही पुरी सकाळी 5:30 वाजता उपरांत 7 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस 8:30 वाजता आनी दोबाजीक मीस 10 वाजता. कोणाकूय मिसाचें इंतेसांव भेटोवंक जाय वो इगोजेक डोनेशन दिवंक जाय जाल्यार आमचें ऑफिस उक्तें आसा. थंय तुमी वचून दिवचें. मिसा उपरांत सुविनियर रूम उक्तो आसतलो. थंयसर धर्मीक वस्तू विक्रेक मेळटात. 2 व्हिलर्स पार्किंग आमच्या इगोजेच्या कंपाउंडान जातलें पूण लॉक करचें न्हय, कारण गरज आसत जाल्यार आमचे आशेच तुमच्यो 2 व्हिलर्स हालयतले. 4 व्हिलर्स आमचो पार्किंग लॉट आसा थंय दवरच्यो. आमचे कॉन्फ्रांत भाव तुमकां सांगतात ती मांडावळ तुमी मानून घेवची. पार्किंग लॉटान तावन आमची इगोर्जेंत येवंक एक खेरीत वाट तयार केल्ली आसा. तिचो तुमी वापर करचो. घेवन येतात तांणी आपलें मोटोर इगोजेच्या कंपाउंडान हाडूं येता. तांकां थंयसर देवन मोटोर पार्किंग लॉटान तुमी उपरांत दवरचें. व्हीलचॅर एसिस्टंट्स तांकां इगोजेन हाडूंक आदार दितले. इगोजेन तांकां खेरीत जागो दवरलेलो आसा आमचेज आसा थंयसर. थंय फक्त तांणी बसचें आनी उपरांत ताका थंयसर कुमन्यां वांटतले. तुमची कुमसारां आयकूंक फादर हायसिंत आसा मिसां चलता आसतना आनी मिसा भायर लेगून तो कुमसुदोरीन हाजीर आसता. कुमसुदोर आमचे कॉरिडोर आसा ते वाटेन थंयसर आसा. तुमच्यो सोत्र्यो आनी रेनकोट्स भायल्यान स्पेशल स्टँड केल्लीं आसात. तुमी तांचेर लांबोवच्यो आनी तुमच्योच तुमी सोत्र्यो रेनकोट घेवन वचचे. बागयोन आंतोनीचे पोरबे दिसा तियात्र आसतलो. तो जातलो आमचे इगोजेच्या कंपाउंडान. टिकेटी इगोजेच्या आदरा विक्री आसा. तुमी त्यो घेवच्यो. विमन सेल्फ हेल्प ग्रूप बँड स्टँडान खावपाच्यो वस्तू तांणी विक्रेक दवरलेल्यो आसा. तुमी त्यो घेवन तांकां आदार दिवचो. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून यात. क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. Sono
बाग्योंत आंतोनीची विनोनी मागूंक मागणी. बाग्योंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विनोनीन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोळार नदर म्हजेर घाल म्हूण घाल ते फुडें मागता. नोमान तुका बाग्योंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या दोरमदुता. कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ, बोर म्हजें मौन जाणवाय, पिठूय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोन्यांनी देवाचें उतोर परगटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओडखून घेता आनी म्हजें कोंती बोरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे विंगेंत आयिल्लो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याचे देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. बाग्योंत आंतून दुखेस्तांच्या बुजवंडार तुजी दोळार नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हज्यो हुस्क्या आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आखान पडय. तुजे वेंगेंत आसल्या बाळका जेजू म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोतींतलोय म्हाका निभा. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. उत्सुऱ्यांच्या बाग्योंत आंतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणून नाय, पूण हांगा सदांच पावंक तूं राजी आसा. तर तुजे पदवीदार मजती एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळ्या आनी कोंदवाड, तोंडाय आनी शांतीकाय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवार. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोंदीन जीव सारकेले बरे गवंडी ते जावंक मेरी आनी तांच्या हातान घातल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवन तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोती कर. आमेन. आमी शॉर्टाक गायन करुया. U25 पेज 243. आमी पयलो आनी तिसरो श्लोक गायतले.